कारवार न्यूज तुमगेले स्वागत करता। राष्ट्रीय महामार्गाचेर अपघाताची संख्या जास्त जाल्ल्यान कारवार शहराच्यान बिणगा संपर्क करचो एक बाजूचो सुरंग मार्ग आणि आताच्या महामार्गाच्यान वन वे संचार करूंक अवकाश करून दिवंक जाय म्हण आग्रह करून माजी आमदार सतीश सैल आनी तेमगे समर्थकान जिल्हाधिकारी प्रभुलिंग कवलीकट्टी आमकां अर्ज दिले। राष्ट्रीय महामार्गाच्या अवैज्ञानिक कामगारी लागून अपघाताची संख्या वाढला। गेल्ल्या एक वर्सात कितल्याशे लोकांलो जीव गेला। गेल्ल्या 2 दिसां फाटीं एक विद्यार्थिनीलो जीव गेलो आणि तेगेल बापूय गंभीर जखमी झाला। सुरंग मार्गाच्यान सगळे वाहन संचार करूंक अवकाश करून दिवंक जाय म्हण गेल्ल्या काही दिसां फाटीं धरण बी केल्ली, जाल्यार बी अजून कितेंच क्रम घेयलो ना। फ्लायओव्हर कामगारी चलना जाल्यार एक बाजूचो सुरंग कामगारी पूर्ण जाल्ले बदल विभागान रिपोर्ट दिला। तेजेन कारवारच्यान बिणगा वचूंक सुरंग मार्गाच्यान आनी बिणगाच्यान कारवार संपर्क करूंक पोन्नेल्या महामार्गाच्यान अवकाश करून दिवंक जाय आनी तेजेन अपघाताची संख्या कमी जातली म्हण तेमी सांगले। आणि 2 व्हीलर ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ 4 व्हीलर ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು। ಇಲ್ಲಿಂದ ಉಪ್ಪು ಅಥವಾ ರಾಕು ಅವೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಅವೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅದನ್ನ ಬಿಲ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಯಾರ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ। ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಬಾರ್ದು, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಬಾರ್ದು। ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸರ್ ಆ ರೋಡ್ ಭಾಳ ಫುಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್। ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗೋ ಒನ್ ವೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್, ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ KSRTC बस आणि कारमध्ये झालेल्या अपघातात 4 लोक मरण पाविली घटना अंकोला बाळेगुळी क्रॉस लागी राष्ट्रीय महामार्गाचेर घडली। बस हुबळीच्यान गोकर्ण वचूंक वयताना अंकोला बाळेगुळी क्रॉस लागी अपघात घडलो। कारचेर प्रवास करचे तमिळनाडू राज्याचे 4 लोक मरण पावले आणि एक गंभीर जखमी झाला। कार अति वेगान येयल्यान अपघात घडलो असो अंदाज केला। कार अंकोलाच्यान येल्लापूर वयताली। अंकोला पोलीस स्टेशनाचेर प्रकरण दाखल जाला। उत्तर कन्नड जिल्ह्यात सोमवारच्यान जानेवारी 12 तारीखपर्यंत विजय अभियान आयोजित केला। बूथ लेवलात पक्ष मजबूत करचो ह्या कार्यक्रमाचो प्रमुख ध्येय जावन आसा म्हण BJP सहसंचालक NS हेगडे यांनी सांगले। कारवार शहराच्या पत्रिका भवनात प्रेस मिटींग करून उलयिल्ले हेगडे पुढच्या विधानसभाच्या इलेक्शनाच्या दृष्टीन हो कार्यक्रम आयोजित केला। कार्यकर्त्याक धैर्य आणि बळ भरूक हो कार्यक्रम सहकार्य जातलो। केंद्रात नरेंद्र मोदी आणि राज्यात बसवराज बोम्माई उत्तम प्रशासन चलयत येत आसात म्हणून त्यांनी सांगले। ಅವರನ್ನು ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಬೂತ್ ವಿಜಯ ಅಭಿಯಾನ, ಈ ಬೂತ್ ವಿಜಯ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ 5 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ। ಈ ಅಭಿಯಾನ ಜನವರಿ 2ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಜನವರಿ 12ನೇ ತಾರೀಕಿನ ತನಕ 10 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ। ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಯುತ್ತೆ। ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 2ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಜನವರಿ 12ನೇ ತಾರೀಕಿನ ದಿವಸ 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಯುತ್ತೆ। शिर्शी कुमटा रस्त्यावर बिळगी बीच लागी खासगी बस आणि कारमध्ये अपघात घडलो।
शिरसीच्यान कुमटा वयताली बस आणि कुमटाच्यान शिरसी येताल कारमध्ये अपघात घडलो. कारी 4 लोक प्रवास करताले, त्यापैकी 2 लोक गंभीर जखमी झालात. शिरसी ग्रामीण पोलीस ठाणा भागात हो अपघात घडलो. जखमी जाल्ल्याक शिरसी दवाखान्यात दाखल केला. नरसिंह मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक, धार्मिक, पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान. आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा, होम, हवन, लग्न, मुंज, गृहप्रवेश असे सगळे शुभकार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात. 87 वर्सांच्या ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट. भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता. तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया. नरसिंह मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार. खूप जास्त शुगर लेवल अशा लोकां खातीर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसा बरोबर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीचे शुगर नील कॅप्सूल कोणाचे पेशंट खूप वाढू लागलात. त्यांच्यासाठी चंद्रगिरी नेचर क्यूर घेऊन येते असा जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूल. अधिक माहितीसाठी 8888029880 या नंबराचेर व्हॉट्सअप करा किंवा कॉल करा. अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक शॉप, मेन रोड, सदाशिवगड, कारवार. ग्रोसरी शॉपाक अकस्मात उज लागून लाखांची रुपये किमतीचे वस्तू जळून गेले. अंकोला तालुक्याच्या राष्ट्रीय महामार्गा लागून आशिल्ले चंद्रिका प्राविजन स्टोर्स नावाच्या शॉपाक उज लागलो. शॉपात आशिल्ले तांदळा चील, कडदाणे तसेच इतर वस्तू सगळे जळून गेले. अग्निशामक दळ जाग्यार येऊन उज निवेचे प्रयत्न केले. उज्यात लाखांची रुपये किमतीचे सगळे वस्तू जळून गेले. आयज इतलोच न्यूज मुखाल न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.